नमस्कार येवकार. गोवा टुडे सुयश गावणेकार. लाखांनी जीव, हजारांनी संसार उद्ध्वस्त मार्गार. हुतात्मे नेगार, कायदो कागदार तो कागदार. मार्गाचे देखीक उजार, एक जीण खपली झुंजार. तो जीव मुक्तीच्या समयार, विपरीत श्रद्धांजली, विचित्र शिष्टाचार. बोटां दाखोवंक वर्सां गेली, तेकली परीक्षा 4 पावलां. जबाबाक लोकां सामकार, निमाणे खीण उतरांचो फार. वन नेशन, वन रेशन, वन पार्टी, वन मॅनाचो कारभार. नाल्ल पणसाचे दीस 4, काथ्याक मोल, खपतली माव आनी चार. सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स. नवो मोटार वाहन कायदो लावपाचो प्रस्ताव सरकारान गुटलायलो. सगळीं कामां करून वॅकन्सी भरून वेंचणुकेक मुख्यमंत्री म्हणटा सरकार स्थिर. चिकन तांतयांची आयात बंद. मोटार वाहन कायदो सक्तीचो विरोध चलचो ना, बायपास करूंक मेळचो ना. केंद्रीय मंत्री गडकरीन केलें स्पश्ट. वाडीव तालावाचो कायदो चालीक लावंक राज्यांचें काम. वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट लिस्टांत उत्तरेंत पणस, दक्षिणेंत नाल्ल. ओडीओपी स्किमी खाला केंद्राचो ल्हान उद्देगांक खासा आदार. गोंयचेय प्रोडक्ट ओडीओपी लिस्टांत. ज्येष्ठ स्वातंत्र्य सैनीक गुरुनाथ केळकाराचे कुडीचेर निमाणे संस्कार. गोंयभरच्यान लोक मडगांवां पावले निमाणे दर्शनाक. एका झुजाऱ्याक ताचे निमाणे यात्रेक निरोप. विधानसभा वेंचणुकेचे स्ट्रॅटजी विशीं निर्णय जाल्लो ना. बीजेपी आड समविचारी पक्षांक घेवन लढटले. प्रफुल्ल पटेलाचेर भार. एनसीपी सुप्रीमो पवार म्हणटा शेतकारांच्या आंदोलनाक तेंको. सरकारान चर्चेन प्रस्न सोडवले. नवो मोटार वाहन कायदो गोंयांत लावपाचो प्रस्ताव गुटलायलो. येरादारी मंत्री प्रस्ताव येतलो म्हूण उलोवन दाखयतालो. वाद नाका म्हूण मंत्रिमंडळान कडेक दवरलो. कायदे विशीं चर्चा जाल्ली ना म्हूण मुख्यमंत्र्यान बसके उपरांत मिडियाक स्पश्ट केलें. सरकार स्थिर, सगळीं कामां करतले, वॅकन्सी भरतले. मध्यावधी वेंचणुकेचो प्रस्नूच ना म्हूण मुख्यमंत्र्याची जाप. चिकन तांतयांच्या आयातीचेर सध्या बंदी. गोवा स्टाफ सिलेक्शन कमिशन ताका एक अमेंडमेंट हाडला विच इज गोईंग फॉर द कॅबिनेट असेंब्ली टेबल करपा खातीर आनी सप्लिमेंटरी डिमांड्स. ना ना तो एक सेकंड ना तो न्ही, ताज्या उपरांत तो बील जो हें हाडला ताज्या संदर्भांत. मोटर व्हेकल एक्टाचेर आज कांय डिसिजन नाशिल्लें ना. यो ना ना आज डिस्कशन जातलें तेज्या मदीं आनी तेज्या उपरांत जातलें. वी आर डुईंग द डिस्कशन. स्पश्ट करता आमचें सरकार खूब स्टेबल आसा. गोंयांतलें डेव्हलपमेंट खूब मोठ्या प्रमाणात चालू आसा. आमकां खूब मोठ्या प्रमाणात सरकारांतले फाटल्यो नोकऱ्यो बिकऱ्यो सगळ्यो भरपाच्यो आसा आनी तेज्या खातीर आमकां खुबसो टायम जाय. त्या खातीर मिड टर्म पोल जावपाचो खंयसरूच शक्यता ना. हें सरकार हो टर्म जो आसा हो टर्म पुराय करतलें हाजी म्हाका खात्री आसा. आनी सगळें डेव्हलपमेंटूय कंप्लीट करतले. जे थोडे नॅशनल हायवे आनी हेते उरल्या नोकऱ्योय सगळ्यो भरल्यो वयतल्यो आनी फूल फ्लेज टर्म कंप्लीट करून आमी इलेक्शनाक वयतले. आमकां खंयसरूच इतकी घाई ना, पण आमकां खात्री आसा फुडलें सरकार भारतीय जनता पार्टीचेच येवपाचें आसा. ना अजून जातली. ओके. मोटार वाहन कायदो गरजेचो आनी सक्तीचो. येरादारीक कडक शिस्त लावपी हो कायदो राज्यांक बायपास करूंक मेळचो ना अशें केंद्रीय मंत्री गडकरीन गोंयचो येरादारी मंत्री माविनाक स्पश्ट केलां. नव्या कायद्यांत तालांव 5-10 पटीन वाडटले. गोंयांत टॅक्सीवाल्यांचो विरोध. 20 राज्यांनी हे विशीं वेगवेगळे इश्यू व्हीसीचेर जाल्ले बसकेंत गडकरी मुखार मांडले. I want to admit to you, even in Goa to implement this, because of the high level of fines, there is so much of immense opposition which even I had to face, and I had to face even in the cabinet, because
The argument is that we are a tourism state. All the tourists that descend from all over the world, from all over India, maximum they come here to enjoy. They don't want to follow any traffic rules in spite of the agencies being literally breathing on their neck. हांवें जे पॉयंट मांडिल्लो तो मोटर व्हेकल एक्ट स्टीप आसा फायन्स इवन दो वी आर गोइंग टू चार्ज मिनिमम तेन्ना मान्य राजमंत्र्यान स्ट्रेट जबाब दिलो आमी हें केलां फकत सेफ्टी लागून लोकांचे सेफ्टी लागून लोकांक संवय जावपाक जाय इफ यू ब्रेक द लॉ यू पे यू डोंट ब्रेक द लॉ यू डोंट पे द फायन लोकांचे हॅबिट्स चेंज जावपाक जाय अशें तेणें सांगलें आनी हेजेर बदल जावपाचें कांय ना म्हणून तुम्ही तांकां सांगलें न्हू स्ट्रॉंग ऑपोजिशन तुमी गोंयान फेस करता हय हांवें ओपनली मांडलें की स्ट्रॉंग ऑपोजिशन आहा कोण करपाक सोदना तेणी सांगलें जेन्ना हे रुल्स फॉर्म्युलेट केल्ले तेणी 20 स्टेटी इंचारलेले 20 स्टेटीचे मंत्री आशिल्ले ते कमिटीचेर तांकां कन्सल्ट करूनच न्यू मोटर व्हेकल एक्ट ऑफ फायन सुद्दां डिसायड केल्ले आनी मुद्दो एकूच की रस्त्याचेर ट्रॅफिक रूल फॉलो करपा जाय आनी कोणा फायनूय भरपाक पडपा ना ओके इन्फ्रास्ट्रक्चराचेर आतां आमदार मंत्री म्हणटा पळय इन्फ्रास्ट्रक्चर बीन जाग्यार घाला आनी मागीर ते फायन इम्प्लिमेंट करा म्हणून तसो बी मुद्दो मांडपाक मेळ्ळो इन्फ्रास्ट्रक्चर गोंयान तसो पळोवपाक गेल्यार बाकीचे स्टेटीन पळय इन्फ्रास्ट्रक्चर आहा खूब वांट्यांनी तो उंचे पावंड्यार आसा उत्तर गोंयांत पणस दक्षिणेत नाल्ला केंद्राची ODOP म्हणल्यार वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रॉडक्ट लिस्टांत मान्यताय अन्न प्रक्रिया मंत्रालयान ल्हान अन्न प्रक्रिया उद्देगां खातीर ही खासा स्कीम काडल्या ह्या ODOP मान्यताय प्राप्त फळां पासून केल्ल्या पदार्थांच्या उत्पादनाक केंद्र त्या जिल्ल्यांतल्या ल्हान उद्देगांक मजत करता गोंयांत पणस आनी नाल्लाच्या उत्पादनाक आतां बरे दीस ज्येष्ठ स्वातंत्र्य सैनीक गुरुनाथ केळेकाराच्या कुडीचेर बुधवारा निमाणे संस्कार जाले काल फांतोडेर तांकां मरण आयिल्लें गांधीवादी विचारांचे गुरुनाथ केळेकार हे लेखक समाज वावुरपी आनी येरादारी शिस्तीच्या मळार वावुरपी मार्ग ट्रस्टाचे संस्थापक गोंयभरच्यान लोक सकाळीं निमाणे दर्शनाक मडगांवां तांच्या घरा पावले एका झुजाऱ्याक ताचे निमाणे यात्रेक निरोप आशिल्ले म्हणजे कितें कोडचिटेक आशिल्लो गोंयची भाशेची चिटेक आशिल्लो गोंयची संस्कृत पट्टेक आशिल्लो असो आमच्यांतलो एक व्हडलो मनीस हें जाला म्हणजे ज्याचे पळय जें नुकसान आहा तें भरून येवपा सारकें ना गुरुनाथबाब केळेकार यांचे गोंयच्या हातून गोंयाक लिबरेशन मेळपाक तेंचें खूब व्हडलें योगदान आशिल्लें ते एक बरे साहित्यीक गांधीवादी विचारवंत एक प्रिंसिपल मनीस आणि त्याच बरोबर गोंयच्या उदरगती खातीर तांचें खूब व्हडलें योगदान आशिल्लें हांव ताका खरें ताजें उदाहरण आमी सगळ्यांनी ताजो आदर्श दोळे मुखार दवरपाक जाय आयच्या तरुणाकय ताजो आदर्श मुखार दवरपाक जाय आनी म्हाका दिसता आमी सगळ्यांनी ताजो आदर्श धरून ह्या वयांत सुद्दां ज्या पद्दतीन ताणें काम केलें तें काम आयच्या हातूंत कोण करपाकय कुसता आनी म्हणून आमकां सगळ्यांक आज दिसता की हो लॉस जो जाला हो फक्त ताज्या फॅमिलीचोच लॉस न्ही हो सगळ्या गोंयकारांचो लॉस एक सामको मूळ गोंयकार ज्या गोंयकारान गोंयचे खातीर काम केलें गोंयच्या प्रजे खातीर काम केलें तो आज आमकां अंतरला आसा आमचे जवळ जवळ 70 वर्सांची इश्टागत 1950 साकून आमी इश्ट सगळे आमी बरोबर सगळ्यो ज्यो कोंकणीचे चळवळीचे मुळावी जी कामां आहात ती केल्यात गोंयांतली पयली परिशद 8वी कोंकणीची ती आमी केल्या आमी म्हणजे आमी तातूंत फुडाकार घेवन केलो आनी ती ताणें गोंय स्वतंत्र जाले नंतर पयलें कोंकणी पाक्षीक काडलें नव्या गोंय जे जवळ जवळ 5-6 वर्सां ताणें चलयलें गोंयांत समविचारी फ्रंट म्हूण NCP BJP आड लडटली सद्याक वेंचणुके विशीं निर्णय जाल्लो ना वेंचणुके विशींचे निर्णय प्रफुल्ल पटेल घेतलो म्हूण NCPचो मुखेली शरद पवार उलयला
गोंयांत आयिल्ले कडेन ताणें वेगवेगळ्या विशयांचेर मतां उक्तायलीं. गोंयच्या सध्याच्या इश्यूचेर पक्ष लोकां बरोबर रावतलो, शेतकारांचो प्रस्न सरकारान चर्चेन सोडोवचो म्हूण पवार उलयला. लोकांचो विचार करून खंय चर्चिलान सरकाराक दिल्लो इश्यू बेस्ड सपोर्ट पवाराक मान्य. Our colleague who is in charge of Goa, Mr. Fakul Patel, he is keeping close dialogue with these cross sections, and ultimately state unit will give direction, and through that direction will definitely discuss with other like-minded party, and if possible will contest election as a front and to provide a viable alternative to BJP and stable government in Goa. Long back, question doesn't arise that joining or associated with BJP, but if suppose there is certain issue and which is a larger interest of state, on that issue one can take certain decision. In Maharashtra, for instance, issues जहाँ लोगों के मन में आशंका है वो इश्यूज के बारे में जो हुकूमत में सरकार है उन्होंने गंभीरता से ध्यान देने की आवश्यकता है और अल्टीमेटली हमारा अप्रोच ये रहेगा जिसमें सोसाइटी का समाज का नुकसान हो सकता है ऐसे कोई इश्यूज है इसमें हम लोगों के साथ रहेंगे, इश्यू के खिलाफ रहेंगे. मैंने लिखा था कि भाई इसमें सर्टन इश्यूज है, ये इश्यूज के बारे में किसानों के मन में आशंका है तो इनके साथ बैठिए, डिस्कस करिए किसी को और ये रिजॉल्व करिए. घेऊ एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक, रोखडेच परत मिळूया. इफी खातीर पणजे मुखेल सुवातीचेर केल्लो खासा डेकोर आनी लायटी लोकांक पळोवंक 25 आनी 26 तारखेर उक्त्यो आसतल्यो. सध्या थंय फक्त डेलिगेट्सांक वचूंक मेळटा. मात 24 तारखेर इफी सोंपतकूच रोशनाय 2 दीस लोकां खातीर उक्ती दवरपाचें सरकारान थारायलां. 90% डेकोर खंय गोंयकार कलाकारांनी केला. ह्या वर्साचो ह्या पॅन्डेमीक काळान भितर आमी सुंदर असो डेकोर जाल्लो आसा आनी तुमी म्हणटा तशें हो डेकोर जो आसा तो ESG कॉम्प्लेक्स, कला अकादमी ज्या जाग्यार डेलिगेट्सांक वचपाक, डेलिगेट्सांच्या शिवाय कोणाक पब्लिकाक वचपाक मेळना म्हणून पब्लिकांचो एक डिमांड आसा की हो जो डेकोर आसा तो पब्लिका खातीर खुलो दवरपाचो ज्या वेळार इफीचे कार्यक्रम नासतले. म्हणजे जेन्ना क्लोजींग सेरेमनी 24 तारखेर सोंपतली तेन्ना माननीय मुख्यमंत्र्यांनी आदेश दिल्लो आसा की 25 आनी 26 तारखेर आनी 26 तारखेर आमचो रिपब्लीक डे आसा आनी त्या निमित्तान हे संपूर्ण जी सिटी पणजे सिटीचे जे ब्युटिफिकेशन जाल्लें आसा, इल्युमिनेशन जाल्लें आसा आनी हो ब्युटिफूल डेकोर आज आमी पळयतात की ते गोंयच्या कलाकारांनी केल्ले आसा. गोंयच्यो एजन्सीज इफीच्या बोर्डाचेर आयल्यो, बरे कॉन्सेप्ट हे केल्ले आसात आनी ते लोकांक प्रदर्शन जावपाक जाय म्हणून आमी 25 आनी 26 तारखेर पब्लिका खातीर ESG कॉम्प्लेक्स, कला अकादमी आनी बाकीचे जे डेकोर्स एरिया आसात त्यो खुले दवरतले. आदींच गोवा मायल्सवाले टॅक्सीवाल्यांच्या पोटार आड. आतां मोटारसायकल पायलटांच्या पोटार पांय दिवंक उबरान पायलट ॲप सर्वीस चालू केल्या म्हूण गोवा फॉरवर्डाचो कार्यकारी अध्यक्ष किरण कांदोळकाराचो दावो. ताचे कडेन खंय पुरावे आसात. येरादारी खात्या कडेन कागाळूय केल्या. आलेक्साची टॅक्सीवाले, मुख्यमंत्री आनी मायकलाक गोवा मायल्साचेर शिटकावणी. ह्या सरकारान उबर मोटो म्हणून ॲप हाडून गोवा मायल्सा भशेन जे भशेन टॅक्सीवाल्यांक त्रास केल्या ते भशेन आयज पायलटांक, मोटरसायकल पायलटांकूय त्रासान घालपाचो पिडो ह्या सरकारान उखल्लो आसा. आमचे कडेन प्रूफ आहा. आमी ऑलरेडी हे ॲपाच्या थ्रू यांची सेवा हाडून आजमोवन पळय जाल्यार खऱ्यांनीच ही सेवा चालू जाल्ली आहा. आमचे कडेन तांचो रिसीट आहा, आमचे कडेन प्रूफ आहा
आम्ही ही गजल जो डायरेक्टर हा सातर्डेकर तांच्या निदर्शनाक हाडून दिल्ली आहा. ताणें सांगला आम्ही खंयचेच परमिशन दिवंक ना, पूण तांचे एप्लिकेशन आयला. म्हाका एक सरकाराक हे विचारपाक जाय, खास करून जो ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर मोविन गुदिनो आहा हांकां खाली एप्लिकेशन येयला, अजून परमिशन दिवंक ना. पूण कोणाच्या घुस्तार परमिशन दिनासतना हे जे उबर मोटो जे आहात हे कोणाच्या घुस्तार कोणाच्या आशीर्वादान हे लोक ही सेवा डायरेक्ट सुरू करूंक शकतात विदाउट परमिशन. आणि गव्हर्मेंटाक एश्युरन्स दिलेले, गव्हर्मेंटान चीफ मिनिस्टरान प्रमोद सावंतान एश्युरन्स दिलेले की डेजिग्नेटेड एरियाज करतलो त्या एरियान गोवा मायल्स करून दिवपा ना म्हणून. एट दॅट टायम दिस वॉज द सोल्युशन दॅट वॉज आस्क्ड. दे बॅकट्रॅक्ट, बोथ ऑफ देम बॅकट्रॅक्ट. मायकल बॅकट्रॅक्ट एज वेल एज चीफ मिनिस्टर बॅकट्रॅक्ट. हांवें दुसरें नांव घेना. सगल्यांनी समसॉल्ट मारलो, यू टर्न मारलो नाल्यार खंयची वाय टर्न मारलो, कॅसट टर्न मारलो खबर ना. आनी आतां खंय सोल्युशन काडप सोदताय म्हणजे शिटकावणी तांकां टॅक्सीवाल्यांक. डोंट गेट फूल्ड. एलेसां वगले पावलो हां. एलेसां बांदगोड्यान तुमी हें जायना काय, गुलाम जायना काय. कितकोत तें सारकें करून घे. आनी चीफ मिनिस्टराक आनी मायकलाक परतून शिटकावणी. पूट देम इन प्रॉपर पर्स्पेक्टीव. Don't leave them on the road. For the last 10 years, you all are using them and leaving them on the road. PWD मंत्री पावसकार म्हणटात तमनार पावर लायन, डबल ट्रॅक आनी हायवे रुंदीकरणाचे प्रकल्प जायच. कोळसो वाडोवपाचो ना हें सरकाराचें धोरण. थळाव्याचो प्रकल्पाक विरोध ना. विरोध करतल्यांनी पयलीं तांची लायटीची कनेक्शनां कापचीं, उपरांत आंदोलनां करचीं. तो धार बांदोड्या हॉटमिक्स कामाच्या उक्तावणाक गेल्लो. पावसकारान धार बांदोड्या आनी फोंडेच्या प्रोजेक्टाचेरूय म्हायती दिली. हांगा हे काम आसा इतकें जें आसा 1,57 लाख हो एस्टिमेट कॉस्ट जाल्लो आसा. आनी हे कॉन्ट्रॅक्टरान 20% बिलो मारून हे कॉन्ट्रॅक्टरान 20% बिलो मारले ते गव्हर्मेंटाच्या फंड्साकय मातसो फायदो जाला. पूण आमचे इंजिनियर बिलो मारले म्हणून खंय क्वॉन्टिटी कमी जावपा येना रे आनी क्वॉलिटी कमी जावपा येना. एप्रील म्हटल्यार हे काम कंप्लीट करतलो. जवळ जवळ 3 किलोमिटराचें हॉटमिक्स कार्पेट आसा. तमनार पावर लायनीक विरोध करतल्यांची पयली लायटीची कनेक्शनां कट करची, उपरांत आंदोलनां करची म्हूण मंत्री उलयला. थळाव्यांचो खंय प्रकल्पाक विरोध ना. लोकांक लायट जाय 24 वरां, पूण प्रकल्प नाका, तामनार प्रकल्प नाका. हे जे कोण नाका म्हणटा पळय हेंचे घराचें पयलीं कनेक्शन काडचें आनी मागीर हेणी हांगा येवचें आमच्या तालुक्याक. आमच्या तालुक्यात लोक कोण आडयना, ते भायले येवन आडयता. कित्याक आडयता खबर ना. आमकां एनवायरमेंट जाय, आमकां पोल्युशन मुक्त जाय आमचें गोंय. पूण जो पावर सप्लाय तामनार प्रकल्प आसा, जो आमच्या मोल्या साकून गोंयभर ही लायट सप्लाय जातली, तेन्ना हो प्रकल्प जावपा जाय. रोड रुंद जावपा जाय, डबल ट्रॅक रेल्वेय जावपा जाय, पूण कोळसो बंद जावपा जाय. ह्या विचाराचेर आमचें सरकार आसा. प्रुडंटा खातीर धारबांदोडे सावन विवेक प्रभू. अल्पवयीन चलयेचेर लैंगीक अत्याचार करपी शिक्षक कन्हैया नायकाक पणजेच्या चिल्ड्रन्स कोर्टान दिल्ली 4 वर्सांची बंदखणीची ख्यास्त हायकोर्टान रद्द केली. 2011त 17 वर्साचे चलयेचेर कन्हैयान लैंगीक अत्याचार केल्ल्याचो आरोप जाल्लो. चलयेन 2012त स्वताक जाळून घेतले आनी तिका जीएमसींत मरण आयलें. ठोस पुरावे नाशिल्ल्यान हायकोर्टान आरोपीची ख्यास्त रद्द केली. 200 युनिट लायट वापरपी गोंयचे 1,40,000 गिरायकांतल्या 65% लोकांची खंय 2-2 घरां. तांकांय लायट फुकट दिवपाची काय म्हूण वीज मंत्री निलेश काब्रालाचो प्रस्न. गोंयकारांक मजत कशी कितें करपाची ती खंय सरकाराक खबर आसा. OTS स्किमी करून सुद्दां जे डिफॉल्टर बिलां भरिना तांची कनेक्शनां तोडपाचींच. आमचे डिपार्टमेंट काम करता हांव तें म्हणना, पूण ताका तो इक्वल सपोर्ट मे बी मेळनासलो पास. तो आज म्हज्या डिपार्टमेंटान स्टोरान ट्रान्सफॉर्मर, बाकीचे वायरी, मिटर हे सगळे गोष्टी हांवें पयलीं भरल्या. 200 युनिट म्हणटा पळय त्या सामान्य लोकांच्या घरान एक फ्रीज, एक तुजे 2 फॅन, एक 4 लायटी, हे जर तुमी टॅक्निकली पयले 200 युनिटा वयर जावपाकूच जाय. उरली घर जे बंद आसा पळय हो जे सारके मार्जिनलायज गोंयकार आसा पळय तेजे खातीर सरकारान 1,500 रुपया ही स्कीम केल्ली आसा. तेका आमकां खबर आसा कोणाक दिवपाचें.
आज 1,40,000 कंझ्युमर जे 200 युनिटाचो सकल आसा म्हज्या डिपार्टमेंटाचे बिलाचे प्रमाणे रिपोर्ट काडला. हे जर पळोवपाक गेले जाल्यार 1,40,000चे ऑलमोस्ट 65% लोक जे आसा ते सेकंड होम तांकांय स्किमी घालून काडपाक. आमी मुद्दम म्हूण डिस्क्रिमिनेशन करना. आमचे अरावंड 7 लाख कंझ्युमर आसा. 7 लाख कंझ्युमरांतले 1.5 लाख कंझ्युमर 1,40,000 कंझ्युमर फारीक करना. आता ते कित्याक फारीक करता म्हाका खबर ना. उरलेले 5,60,000 टायम टू टायम फारीक करता. आता हे 1,40,000 खातीर आमचे CM आमी एक स्कीम काडली की एक ऑपॉर्च्युनिटी तुमकां दिता की तुजे इंट्रस्ट जालो तो माफ करता. प्रिंसिपल अमाउंट भरा. तर आसतना ते करना जाल्यार आमी डिस्कनेक्शन ड्रायव्ह फूल स्विंग चालू केला. फक्त 60% स्ट्रीट लायट खंय वीज खातें पळयता. 100% स्ट्रीट लायट खात्याच्या देखरेखी खाला हाडपाचो प्रस्ताव खंय मुख्यमंत्र्या मुखार घाला. लोकांक दिसता की 100% स्ट्रीट लायट म्हणल्यार डिपार्टमेंटाचे. गोंयांत जर 100 लायटी आसा जाल्यार फक्त 60 लायट ज्यो आसा ह्यो इलेक्शन डिपार्टमेंट मेंटेन करता. 40 लायट मागीर PWD मागीर तुजे GSUDA मागीर GSIDC अशें करून बाकीचे एजन्सी करतात. सो हांवें ऑनरेबल CMाक ऑलरेडी प्रपोजल मांडला की त्यो सगळ्यो लायटी इलेक्शन डिपार्टमेंटाक दिवपाच्यो आनी हेजे फुडें इलेक्शन डिपार्टमेंट सोडून कोणें आनी स्ट्रीट लायट घालपाचें ना. म्हजो प्रपोजल व्हेरी सिंपल की एवरी कंझ्युमर एट अ टायम ऑफ बिलिंग तांकां 3 पयशे चार्ज करपाचे आनी तशेंच कमर्शियल आसा तांकां 5 पयशे. हे बुलेटिन सोंपचे पयलीं पळोवया फातर्पेचे शांतादुर्गा कुंकळकान्नीचो महारथ. महारथांतल्या देवीच्या दर्शनाक गोंया भायल्याय लोकांची गर्दी. लोकांनी सोशल डिस्टन्सिंग पाळचें, मास्क वापरचें म्हूण कमिटी लोकांक सांगत आशिल्ली. महारथान कुंकळकान्नीची जात्रा सोंपता. जात्रेचो उत्सव कालच्यान सुरू जाला. आज शास्त्रा प्रमाणे दुसऱ्या अंबारी रथांतून देवीची पालखी रथांत काडला, मिरवणूक काडला. आमी भक्तांक अपील केल्लें जाता तितलें हें करून डिस्टन्स दवरून तुमी ह्या जात्रेक येवचें. येवपाक भंय दिसता जाल्यार घरा रावन तुम भक्ती करची. भावीक शांतादुर्गा तुमकां खंय जाल्यार पावतली हें आमकां सांगलें. तरी आसतना आज भक्तांनी उमेदीन हांगा येवन ह्या अंबाऱ्याची रथ उमेदीन साजरो केलो. हें बुलेटिन इतल्यार सोंपता. लायव्ह खबरांक फॉलो करात प्रुडंटाची वेबसायट, ट्विटर, फेसबूक ॲप, टाटा स्काय ॲप, जिओ टीव्हीचो ॲप. 4 चौघांत मास्क घालात, डिस्टन्स राखात. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.